मेट्रो बुलेटिन कथाकार वल्ली कॉट्रेस सादरकर्ता स्मिता शणै मंगळूर इंटरव्ह्यूच्यो अखेरीच्यो राउंड तो जाल्ल्यान मालक वेद प्रकाश त्रिपाठी आतुरायेन मुखार पळयतलो. म्हाका पत्रांचे धोरण पिसांव दिश्टावो विशीं समजूंक आसले. सुरवेरेचे गुरुदासान सवाल उबे केले. मेट्रो बुलेटिनान येदोळचे कॉर्पोरेट संवसारांत नांव आपणायलां. फॅशन, राजकीय, सामाजिक, धार्मिक अशें हळ्ळे तावन दिल्ली पर्यंत फाटल्या 3 वर्सांनी फकत उंचायक चढलां. तूं पत्रिकोद्यम शेतांत कांय नवो न्हय. कित्याक हें सवाल? मालक वेद प्रकाश त्रिपाठीन जवाबा रुपेन आनी एक सवाल उबे केले. सुरवात जाल्ले तावन हांवें समजल्ले प्रकार त्याग प्रधान संपादक बदल्ले आनी जितली समजणी म्हजी ते प्रकार ते तेगय देशाचे श्रेष्ठ संपादकाच्या मेळितली. दोगांक वर्साच्यो संपादक पुरस्कार सहित लाभला. देखून हांव तुमचे थावन आयकूंक आशेतालो. 3 गरजेच्यो संगत्यो. पयली, तूं सयत आज हांगासर पावलाय तर तुजे प्रतिभे निमती. दुसरें, तांकां पुरस्कार लाभुल्लो न्हय, दिव इलो. तिसरें, तूं हांगासर आयलाय तनकी करूंक न्हय, बगर हें पत्र तूं कशें आनीकय उंचायेक पावोवंक शकताय म्हणलें समजूंक. त्रिपाठीच्या ताळ्यांत मातसो राग आसलो. एक पत्र म्हळ्यार जादूची बोडी म्हूण हांव लेखीना. देखून खिणान हे पत्राक हांव मळबाच्या उंचायेक चडयतलो म्हणली पोकळ आश्वासना सयत दिवंक शकना. पूण मुजे मुळावें चिंतप साहित्यीक चिंतप जाल्यान पत्रिकोद्यमाक एक हातेर करून समाजाच्या अनिश्टकरणाक खिळावंक केदनाच हांव फाटीं सरोसो ना. एक स्वतंत्र रिपोर्टर जावन हांवें परकिल्ले जायते उण पत्रांत आसचे म्हाका सुदारूंक जाय. हें पत्र देशाचे कितल्याक उंचायेक पावलां म्हूण तुमी सांगेत, पूण हे मुंबयचे शहराक आज पसून दिसाक हजारांनी फुडार सोदून येवच्यो लोक बंगल्यांनी वा फ्लॅटांनी न्हय, बगर चालींनी, कॉलोनींनी जियेता. दिसाक एक जेवण नातुल्लो लोक सयत फाल्यांचे सपन पळयता. म्हाका हें पत्र असल्या लोकांच्यो ताळो जायशे करूंक आसा. हांव लोकमोगळायेक हांगासर येवंक ना वा आस्तबदीक पुंजावचो म्हजो इरादो न्हय. पत्रिकोद्यमा विशीं तूं कितें समजताय म्हणल्यार सुटावें सांगशी. हाती आसचे सीव्हीचे फायल दवरून आपल्या सफारी सुटाचे बोल्सांतले चश्मा दोळ्यासर नेसून त्रिपाठीन केल्ले सवाल आयकून एक लांब उस्वास घेवन गुरुदास उलयलो. पत्रिकोद्यम एक जबाबदारी. जेमेवच्या समाजेक जगवचे खातीर समाजाच्या दोळ्यांनी वैचारीक दिश्ट भरची सकत. आमचो देश आज इतल्या अराजकतेंत मिरयता तर बेजबाबदारी पत्रांनी तशेंच पत्रिकोद्यमाक धंदो केल्ल्या बाजारी चिंतपाच्या पत्रिकोद्यमींनी. राव म्हाका भाशण आयकचे मूड बिलकुल ना. हांव हांगासर चॅरिटी ट्रस्ट चालयना. मुंबय तसल्या शहरांत आज 3 माळ्याच्या दफ्तराक म्हयन्याक भाडें, 110 स्टाफांक सांबाळ, वेगवेगळ्या शहरांनी काम करतेल्या 350 रिपोर्टरांचो सांबाळ. आयच्या स्पर्धात्मक संवसारांत दिजय आनी सर्वांनी वाडा जाय तर आमकां दिश्टावो आसच्यो प्रॅक्टिकल चिंतपाच्यो संपादक जाय म्हूण तुका हांगा आपयलां. कंपनीचे हिशेदार तुजे प्रवचन न्हय, मुनाफो आशेतात. देखून तूं ही जबाबदारी सांबाळची योग्यते विशीं सांग. त्रिपाठीच्या ताळ्यांत राग तशेंच आपणाक कितें जाय म्हणलें स्पश्ट आसलें.
एक पत्र चलोवची योग्यता म्हाका आसा. पत्रिकोद्यम म्हळ्यार कितें म्हणली जाणवाय तशीच जबाबदारी म्हाका आसा. पूण जिणेंत केन्नाय हांवें मुनाफो कमावचे खातीरच काम केलें ना. एक पत्रिकोद्यमीची मुळावी जबाबदारी जागो आसचे, वरावन पळेवचें, तशेंच हट सांडिनासतना सताक उखळोन धरचें. गुरदासान सयत आपले विचार मांडले. सुमार वेळाचो मौन तांचे मदें राज करी लागलो. बरें, कृतक हांसो तोंडार देखावन त्रिपाटी म्हणालो, तूं आतां वच, बेगींच तुका कळयता. मुंबय शहरांत ह्या आदी रिते हात घेवन आयिल्ल्यांनी तांचे नसीब सोदल्ले देखून गुरदास सयत हांगा येवन 6.5 वर्स जालीं. एक सृजनात्मक साहिती जावन आसल्या गुरुदासान पत्रिकोद्यमाची सनत जोडली मुंबयांत. सृजनात्मक साहित्य पोट भरूंक सकना म्हणलें सत्य समजूंक ताका चड वेळ लागलो ना. ताचे सावें पत्रिकोद्यम शिकले आज चढताव तांतांचीच म्हणली पत्रां चलयताले. पूण गुरुदास आजून अंकणकार, रिपोर्टर, सिनियर रिपोर्टर आनी सहाय्यक संपादक जावन वावर करून आयिल्लो. साहित्य आनी जैतवा लोकमोगाळाय दोन वेगवेगळे. मुंबय तसल्या शहरांत मात न्हय, संवसाराच्या चढताव शहरांनी सयत हीच गत. आजकाल आवाजाक संगीत, शब्दाक साहित्य, आंग पांग हलवणेक नाच म्हण चिंतचें, पातळेवचें चड. मनशा जिणेचो ताळो जावचें साहित्य फकत बुकांच्या पानांनी आसा. आनी परगडचें बूक जावं, मेळचे पुरस्कार जावं, तोंडां, बोल्सां, जात, धर्म, लॉबी पळोवन लाभता शिवाय खरी प्रतिभा वळखोच्या दोळ्यांक केदनागी कॅटराक्ट जाला वा गूण जायनातलें दोळ्याचें कॅन्सर आसूं येत. राती सयत निधनांतल्या शहराच्या उजवाडांतली पुल्ल्या काळ्या संवसाराच्या एकेका कर्तुवांचेर गुरुदासान बरयल्लें. गुरुदासा परींच काळ्या संवसाराचे पडदे उगडलेले. हेर रिपोर्टर, पत्रिकोद्यमी आज BMW कारांनी भोंवताले आनी स्वताच्या फ्लॅटांनी जियेताले. पूण लिखणे नांवार बरोवचो गुरुदास आजून तेच एका कुडाच्या भाड्याच्या कोठरेंत वस्ती करतालो. ताजें स्वप्नच वेगळें, ताजें जैताविशीं व्याख्यानच वेगळें. जायते घोटाळे मेट्रो बुलेटिन पत्रान लोकांसमोर हाडले. जितले उठाउठी एक घोटाळो उक्तो जालो की तो विसरोवच्या आदी आनी एक घोटाळो. पूण हाजे फाटली राजकीय षड्यंत्र आनी लॉबीच पडदा फाटल्यान काम करनासली. एका फाटल्यान एक संपादक आपल्या जिणेंत गळशिल्ल्या नांवांक अडव घालून पत्राचे गुलाम म्हणल्या बरी आपल्या हातांनी खोडे बसोवन काम करतले. कांय 50 वयर केसी कोर्टांत आसात, पूण पत्राचो विक्रो भरा नासलो म्हणलें पत्रांत सोडोवन येवची जाहिरातां पळयतना कळटलें. मेट्रो बुलेटिन नांवाच्या पत्राक उंचायेक उपची आशा आसच्यो संपादक जाय. जाहिरातांत सुडाल रितीन कळयल्लें. सत्य सांगचें तर शिफारस नासतना चपरासीचें काम सयत मेळची गॅरंटी नासच्या दिसांनी संपादक काम मेळटलेंच म्हणली खात्री गुरुदासाक नासली. पूण जे स्वप्न मुंबय येताना आपणासवें घेवन आयिल्लें आजून अधुरेच उरलें. बेळगांवा लागशींच्या लोंड्याच्या एक बिझनेस कुटुंबाच्या तेगा चेड्या पैकीच बरोवची पिसाय आसच्यो हो कुटुंबाक नालायक पूत म्हूण पातयेलो ताजो बापूय. बाकीचे 2 पूत जैतवन जाले. एकलो लोंडांत सिमेंटा सप्लाय करचें बिझनेस सांबाळतालो, तर दुसरो बांदपाबांच्यो. बंगलो, गाडी आनी दुडवां कसलेंच उणें नातलें.
पूण गुरुदास आज सैत ह्या संसारांत नैतिकता, स्वाभिमान, जबाबदारी, सत्य म्हणले शब्द आसात म्हण पातळून आयिल्लो आणि आजपासून परिश्रम कर नायिल्लो. अजून एका भाड्याच्या कोठऱ्यांत रावतालो. स्वतंत्र रिपोर्टर जावनसचो गुरुदास महिन्याक एक तरी कामाचे इंटरव्ह्यू दिवन आयिल्लो. पूण ज्या कामाक तो इंटरव्ह्यू दितालो ते काम ताका फावो जालें न्हय, वा त्या कामाक तो फावो जालो न्हय म्हणले अजून गुरुदास नेणासलो. पूण आपली मिनत ताणें चालूच दवरली. गुरुदासान जियोचे भंवार गरीब देखून केदना उकडलेलो सोरो विकाळ जावन मोडी जाल्यांक ताणें पळयला. आपली स्वप्नां जिवाळ दवरूंक आपली कूड विकून दीस काडतेल्यांक ताणें पळयला. आनी असल्यांक विकचे दलाल सयत गुरुदासान पळयला. एक स्वतंत्र रिपोर्टर देखून हर एक हफ्त्याक तो बस्ती, कॉलनी, चालींनी वचून त्या गरिबींत मेळ्यांत जियेतल्या लोकांच्या लुटून खावन मजा मारतेल्यांक विरोध बरयतालो. हानी पियेवच्या उदकांत कोणाच्यो गाडी नितळ जाताल्यो, हानी चलोन वचे जायत जाल्या रस्त्यांनी अनैतीक बांदप उबी जाताली. दिसाची 2 जेवणाची भाकरी जोडूंक सयत दीस रात चाकरी करची परिगतेंत लोक दीस काडतालो. आनी ह्या लोकांची भूक, तान, जिविताची हर एक आटेविटे गुरुदासाचे तिंतेळाचे तींत जाले. रंगांत पिसवल्ल्या लोकांक बाजारांत हे उमाळे हेरांचे जिविताचे खतखते खंय पडून गेले. जायते पावटी गुरुदासाक भगलें आसा. संसाराचो लोक खंयच्या दिशेन चमक जाय की ताज्या उलटा दिशेन चमकता आसा. आनी आपणाची तत्वां आनी चिंतना लोकांचे जिवीत उलटा दिशेन आसत आसता. जिणयेंत केन्नाय ती एकामेका मेळच्यो सुयेग उदेता काय? पूण गोल आसच्या संसारांत एकामेका मुखामेकी जावच्याक उलटा दिशेनच वचा जाय. नातर या लोक फाटी पडतलो या माझी तत्वां फाटी पडतली. गुरुदास मतींत आठव करन आसलो. मेट्रोपॉलिटन एक साहित्यिक पत्र मात्र न्हय, बगर हे पत्र बसांनी, कारांनी, रैलांनी, बंगल्यांनी, दफ्तरांनी, फ्लॅटांनी पावतलें. आता हे पत्र जर 80% लोकांनी जियेवच्या चालींनी, कॉलनींनी पावलें तर आपले मिसाव सुपळ म्हणून गुरुदासाक चडीत उर्बा आनी आसक्त आसली. इंटरव्ह्यू दिवन कांय हफ्ते उतरले पूण अजून ताका कोणाचीच आपवणे आयले ना. देखून हळतार तो तें विसरून येताना ताका सांजेर अवचित म्हणले बरी फोन आयले. तुका फाल्यां सकाळ दफ्तराक आपयला. तुजें सिलेक्शन जालां. आयकून ताका एक पावटी अजापशें जालें. त्रिपाटीन इंटरव्ह्यू घेताना उलयली रीत नियळतना आपणाक काम मेळटलें म्हणलें भरवशा सुकणें ताज्या मतींतले उबोन गेले. मुंबई शहरच विचित्र. फकीर अमीर जावंक आनी अमीर फकीर जावंक चड वेळ लागनातलें शहर निजायकी विचित्र. सक्कड तयाराय जाल्या. पत्रांचे धोरण सयत मातशें बदलिलां. तुवें फकत टेक ऑफ केल्यार जालें. गुरुदासान त्रिपाटीच्या कॅबिनांत आपलो कुलो तेंकतना त्रिपाटीन उच्चारलें. गुरुदास चिंतनार पडलो. हे पळय, हर एका हफ्त्यांत एक पुणी चटपटी अंकण जाय. शहरांतली घडितां मसाला लावन जोगती पिंतुरासवें छापलीं तर C आनी D शहरांनी विक्रो चडता. हे खातीर 2 पानां अमानत कर. उपरांत 2 पानां खेळाच्या विभागाक. क्रिकेटाविशीं अंकणां. IPL खातीर विशेष कव्हरेज करूंक उण्यार उणे 11 रिपोर्टर रात दीस काम करतले. त्रिपाठी उलवून आसलो. रात दीस? गुरुदासाच्या तोंडातून उतरां
ताचे परवानगे विणेचे भायर आयली. वय मॅच जातच हाय प्रोफाईल पार्टी, मीडिया, फिल्म, ग्लॅमर संसार थंयच्याची रियल मजा देखून 4 पानां हांका रिझर्व. मागीर क्लासिफायडाक उण्यार उणे 4 पानां भरूंक जाय. शहराच्या चडताव बिल्डर लॉबीक, एज्युकेशन लॉबीक तुवें संपर्क करचो आनी गरज पडल्यार चड कमिशन बसावचें, पूण ही पानां भरती करची. सर, एक सवाल, गुरुदासान विचारूंक चिंतना ताका रावावन त्रिपाटीन सांगलें. 1 मिनूट, हांव विसरच्या आदी पयलें तूं म्हाका आयक. मदलीं 4 पानां शहराच्या नामण्याच्या बरयणारा. तांकां कितेंकी बरोवंक आसा खंय, देखून तांकां रिझर्व करूंक सांगल्यात. पयले पानांत वयले ब्लॉक ट्युटोरियल आनी एका बियर बारान रिझर्व केल्या. सकल्यो सगळ्यो ब्लॉक एक कसिनो कंपनीन अमानत केला. देखून तुझे संपादकीय दुसरे पानार हे कोनशांत आसून दी. पूण मोटवें बरय, आजकाल लोकां लागीं वाचूंक वेळ ना, देखून लोक फकत पळयता. तुज्या संपादकीयाच्या बगलेच्यो ब्लॉक बॉडी मसाज पार्लरान बुक केला. गुरुदासाची उतरां ताच्या ताळ्या भितर जिरली. साहित्याक सयत अवकाश आसा. तर्जनेक हांवें दोगांक निमारला. तांणी येदोळची काम सुरू केलां. हे एक तर्जन केली कविता. आता आनी एक लोग मोगाळ. ये लड़की डिंग डोंग करती है, दरवाजा खुला है, तू सीधा अंदर आजा राजा, असल्यांक तर्जन करूंक तांकां सांगलां. सर, ती कविता न्हय, पदां. गुरुदास कपलार मिरयो घालून उलयलो. त्रिपाटीन शिंपी गिळून जबाब दिली. बाजारांत लोक फुलाच्यो रंग मात पळयता, शिवाय तें फूल खंय तावन आयलें म्हण न्हय. कविता जावं वा पदां, कोणाक फरक पडटा? आमच्या युवजणाक असलीच पदां जाय आनी आमकां युवजण जाय. तुका गरज पडली तर ह्या विशयाचेर भासाभास चलय. पत्राचेर भासाभास केली तर वाचप्यांक आतुराय चडटा. तुजी जबाबदारी पत्राच्यो विक्रो चडवची, बरपा परगटची. उडास आसूं, आमी म्हयन्याक 1 घोटाळो एक्सपोज करूंक आसा. ताची वेवस्था म्हाजेर सोड. जितले बेगी तूं पत्राक टेक ऑफ करताय, तितले बेगी तूं लोकमोगाळ जाताय आनी आमचे पत्री लोकमोगाळ. उपरांत आडळतेकरची पाट मात न्हय, विरोध पाटेची सयत आमकां सोदून येतली, जाहिरातां दितली. त्रिपाटी सांगून उच्चासलो. सद्याक हांव सगळी कार्डां उक्ते करिना. बिल्डर लॉबी, एज्युकेशन लॉबी, पॉलिटिक्स लॉबी आनी ताच्या कीवर्ड धर्माची लॉबी सर्व म्हजे मुठी भितर आसा. तूं हाजी कितें चिंता करिनाका. तूं सेट जाता म्हणसर हांव आसा. तुका जायता ती वाट सोदूंक हांव मजत करतलो. पूण तुवेंच चलोवंक आसा. तुका खंयच्या रितीच्यो कॉन्ट्रोवर्सी जाय तोरच. कोर्ट केस सर्फ सांबाळूंक येदोळचे 2 त्याग वकिलांक निमयारला. देखून तूं ताची फिकर करिनाका. आमकां झटपट वाचपी जाय. झटपट वाचप्यांचें सूत्र चटपटी वाचप. आतां तुका कितेंच विचारूंक आसा? त्रिपाटीन पयले फावटी उस्वास येवंक आपलें तोंड बंद केलें. आयकून गुरुदासू आपलेस्तकी चिंतूंक पडलो. सर, मेट्रो बुलेटिनान समाजाच्या वेगवेगळ्या शेतांनी उजवाड फंकावची बरपा परगडचे चिंतप म्हजे मतींत आसलें. लोकांक जागृत करच्यो म्हजो शेवट. आजकाल चटपटी पत्रांच्यो माध्यमांच्यो बरगळ ना. बरगळ आसा तर नैतिकत्याच्या पत्रांच्यो, माध्यमांच्यो. खबरो रचतेली,
खबरो विकतली भरून गेल्या संसारान. बदलून गेल्या खबरांचे व्याख्यान. सारखे करचे चिंतप मजे. आणि दया करून ते बियर बाराचे वा कसिनोचे जाहिरात आम्ही छापचे नाका. आम्ही साहित्याक पहिले पळेव निर्णय करचे शिवाय साहित्यिक नाही. आम्ही बरे रीतीन मुनाफो जोडचो वाटो सोद्या. गुरुदास उलवून गेल्ले परीच त्रिपाटीच्या तोंडाचो चारो बदलून येतालो. म्हाका कित्याक गी पयलेच तुका भेटले वेळार भगलें तू हे केदलाक जगतो न्हय म्हणून. त्रिपाटीन तितले मात्र सांगले. म्हाकाय तेंच निगंट करूंक जाय असलें. गुरुदासान सोंड दिल्लें ना. एकच खिणान सगळे बदले परीच त्रिपाटीचे मोबायल रिंग जाले. हॅलो, वय उलयता. ओ वय वय. वळख जायनासतना कितें. ओह श्योर. म्हाकाय ताजे तसलोची हाय फ्लाईंग एडिटर जाय. टेक ऑफ करूंक. वय सर्व तयाराय जाल्या. मेट्रो बुलेटिनाक नवो संपादक मेळच्यो भरवसो गुरुदासाक आसलो. देखून तो थंयचो उठलो आनी कॅबिना भायर गेलो. ताका रावोवचे प्रयत्न त्रिपाटीन केले ना.